कीर्तन 41 पिडेस्ताचे मागणे. दुपल्या धाकट्यांचे गरजेक फावता तो मनीस खरेंच सुभागी. ताच्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पोर ताका निवारता. सर्वेस्पोर ताका राखता आनी सांबाळटा. संवसारांत ताका सुख संतोष दिता. दुस्मानांच्या घासाक सामटोवंक ताका दिनाका. तो पिडेंत पडून हांतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आदार दिता. ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा म्हजी दया कर, म्हाका बरो कर, कित्याक हांवें तुजे विरोध पाताक केला. म्हजे दुस्मान म्हजे विशीं वायट उलयतात. तो केन्ना मरतलो आनी ताचें नांव नपयत जातलें. कोण एकलो म्हाका भेट दिवंक येत जाल्यार तो उलयता ती उतरां पकड. ताच्या काळजांत आसा विकाटाय. तो भायर सरता आनी खबरो करता. म्हजे दुस्मान सांगाता मेळून म्हजे विशीं गुणगुणतात. म्हजे रायलेले कश्ट म्हाका फावो म्हूण ते सांगतात. एक मारेकार पिडा ताचेर आयल्या. एक फावटी हांतुळणाक लागलो तो परतून उठचो ना. जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली खोट उबारता. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजी दया कर, म्हाका उबो कर आनी तांकां फावो तें हांव फारीक करतलो. म्हजो दुस्मान म्हजेर जैत वरिना जायत जाल्यार तूं म्हजो मोग करताय म्हूण हांव जाणा जातलो. म्हज्या प्रामाणीकपणाक लागून तूं म्हाका सांबाळताय आनी ससनाक तुजे समोर म्हाका दवरताय. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव. ससनाच्या ससनाक आमेन, आमेन, आमेन.